सगळ्यांक नमस्कार. आमगेल मंजेश्वर म्हळ्यार आमगेल सिरीज तुले आनीक एक नव एपिसोडाक तुम पूर जनाक स्वागत. मासो अयम मार्गशीर्षः म्हूण देवान भगवद्गीतेंतू श्रेष्ठ विशय पुरा सांगतना हेमंत ऋतूचे मार्गशीर्ष म्हयनो स्वयं हावची म्हूण सांगिलस. तावळी हे पर्वकालारी मंजेश्वरांतू अत्यंत वैभवार चलचो हे षष्ठी महोत्सव पाडवोदकुनो सप्तमी पर्यंत चलता. आजी पंचमी दिवसू आमकां पूर जनाकय भारी व्हड दिवसो. तावळी हे पर्वकालाचेरी ह्यो एक व्हिडिओ तुमगेले एद्रा प्रस्तुत करच्याक हांव इच्छिपवता. हांगा गर्भगुडींतू हरी हर आनी शेषस्वरूपी सुब्रह्मण्यालय महासान्निध्य. श्रीमद अनंतेश्वरू हांगा प्रधान देव. श्रीदेव भूदेव सहित भद्र नरसिंह हांगा पट्टा देव. शेषस्वरूपी सुब्रह्मण्याक हांगा विशेष आराधना. गर्भगृहा भितरी मागशी भागान रुवणी एक हुत्तो म्हळ्यारी वासुकिले वासस्थान ते. 18 पेंटेच्यो धनी हो आमगेल देव. तागेल महिमा कितली वर्णन केल्यारी उणेची. तस्सल परमात्माल जाग्यारी एक अत्यंत शक्तिशाली जावन आशिल्ले हो जोगी अथवा योगी. आमकां सगळ्यांकय राखतलो ह्यो जोगिले कार्णिके बग्गे भारी प्रसिद्ध जावन आसा. आमगेल गांवचे थोडे मालगड्यांक गेल्यांगी ताजे विशय आनी तांगेल अनुभूती आमी घेवया. नमस्कार मॅम. आमी आतां हे जोगी गण आतां हांगा आमगेल गांवांत मंजेश्वरांत हे जोगी गण म्हणूची हाका बारी एक विश्वास जनांक सगळे गांवचे जनांक विश्वास कसो आपतकाल आयल्यार देवा सांगून घेतील तितलेची हाजेर आमी हांगा जोगी गणाक एक नारलू सांगून घेवचे आमगेल गांवचे एक क्रम. तावळे हो जोगी गण म्हळ्यार हे कोण कशी हाजे एक नांव कशें आयलां का आमकां गोत्त आसा. ताका एक उल्लेख म्हूण ना मालगड दुखून एक सांगून येईल एक पुरो विशय ते तुमी आमकां एक संक्षिप्त रूपार एक तिळसुका. ओम श्री मदनंतेश्वराय नमः. मारारिनुत पादाब्जो मंजुळालय गोगुः माभू समाश्रितांगोसो भासते नरसदा. ओम श्री जोगीनाथाय नमः. हें जोगेलें महत्व म्हळ्यार आमकां कळ्ळल प्रकार कशें म्हळ्यार आमगेले मालगड तुल्यान पूर्ण तुल्यान सांगून की आयकून आमी येईल कसं म्हळ्यार जोगी म्हळ्यार एक योगी तो नाथ पंक्तीची म्हणटाची जाल्यार हांगा तें कशें म्हळ्यार ताणें त्या देवालयाक ताण ध्यान की योग की तसल पुरा करून देवदर्शनारी कसं की एक नमन्याचे तेन्नाचे आमकां कसं गोत ना मालगड्यान सांगिल्लें तसं आमी आयकून की तें सांगून आतां आमी करून आयल्याची. त्या जोगेले एक विशेष कसं म्हळ्यार देवदर्शना भितर पूर्वांतू देवदर्शन आसतना हांगा देवान प्राकारारी ताण येवन आसतना तें जोगेल्याक तागेल्याक कितें आवेशारी तो उलयत आशिल्लो खंय. तें उलयताची तागेले उलोवन अंत्य गेल्ल्या म्हणटना ताका दवरलें तसलें गांधनी तीर्थ कसो आसा ते गांधनी तीर्थ थंय त्या जोग्याचे हांगा तुमी पळोवन आसा बरो रूख थंय त्या घालतना थंय आशिल्ले भक्त समूह ते पुरा धांवण्यात तेन्ना असल पुरा ना हें पुरा गुड्डोनी आशिल्लें म्हूण मालगड सांगताची. तेन्ना त्या फुडां काडतना थंय कसलेच दिसनाशिल्लें खंय म्हळ्यार तसल एक पवर ते एक जोगेल्याक आशिल्लें. तशी त्या जोगेल्याक एक अनेक विशेष कसं म्हळ्यार आमगेल्या त्या घरां भितर पुढे गोरवां असल पुरा आशिल्लें. तेन्ना कसं म्हळ्यार एक नारळू ताका समर्पण केल्यार तें मेळत आशिल्लें. तशीच कितली पोट तुलान नमगून येयत तसलें ह्या जोगेल्या कारण एक विशेष म्हळ्यार देवदर्शनारीची ताका 2 नमुन्याचे देवानाची ताका एक हें दिलां अभय दिलां म्हणून ताका कारण कसं म्हळ्यार येद्दोड मार्गशीर मासान तूं जेवतो तो महारथोत्सवा समयाचेर तान रथारण जेवन देवन येतना तागेल्याक हांगा राबून घेवन सर्व देशांतल्यान जायत विदेशांतून गांवचे जायत परगांवचे हे पुरा जणान थंय असकिना ताका नालो समर्पण करताय देवची वय पल्लंकी त्या कसं म्हळ्यार रथारी सगळेचे आमगेले हांगा रथोत्सव म्हळ्यार कशें म्हळ्यार सगळे रथारी सगळेची गर्भगृहाची वचून ते बसता म्हळ्यार एक प्रतीती तशें करून त्या सगळेच गर्भगृह समेत त्या पंचरात्र आगमनान दवरलं तसं पुरा कसं तें पुरा पल्लंकिरी स्वर्ण पल्लंकिरी घेवन येवन हांगा राबून घेवन थंय असकिना 5 नारळ मानवचे. पूर्वांत कशें आशिल्लें म्हळ्यार पुरा नारळ मान घेवन वचचे आशिल्लो. आतांचे कालमानाचे परिस्थिती प्रकार 5 नारळ मान घेवन म्हळ्यार आयिल्ले भक्त महाजनाक कोणाकय तोंदर जावचें ना म्हळ्यार करतना आतां कालमान प्रकार तशीच आनी एक वैशाख पुनव्याक देवान भितर वताना ते कितले नारळ आसता तितले नारळ मारनूची घेवन ताणें त्या रूपार घेवन सीता त्या घरा भितर वचचें. तसल एक जोगेलें एक म्हत्व अनेक ते तिन्नीच कसं म्हळ्यार आजी खंय कितलीकी काल तुल्यान कितलीकी गांवां तुल्यान कितलीकी जणांनी न्हू आज ते सांगिल्लें आसा
कसं म्हणा आम्ही एक प्रार्थना केलेलं मात नाही त्या ताका नाल समर्पण केलेलं आमगे काम जाल्ला म्हणाल असं तशी आजी आईचे दिसार्थय तागेले पवर खंडित असं हें पुरा कारण करतर म्हणारी श्री भद्रनेश्वर स्वरूपी मदनतेश्वर हें पुरा मालगड तुला आमी सांगून आयकून येईल शिवाय आम्ही कंचांत पळयला ना त्या आजीक आमी चलो आसून ते मुख्य प्राणाल सन्निधानाचेर तागेले प्रार्थना करून आजीक आमगे दिव जोडचे भाग्य हें आचार्य मठा कुटुंबाचे त्या देवान दिलेलं असं ह्या देवान परिपूर्ण आशिल्ल कसन त्या जगाले अभय प्रसाद असं आनी देवाल कसन अनुग्रह असं हे आमगे सगळे पेंटे मात सगळे 8 पेंट्याक मेळून म्हणून सांगून ह्या जोगा विशयाची दोन संक्षिप्त सांगला तर सांगेल कंचेची चढवून जेवच्या पुरो सर्व भक्त महाजनानं पुरा जणांना असकिना ह्या जोग्याल विशयार असकिना येऊन घेऊन तागेल सेवा कुटुंब भाग घेऊन सर्व जणां दिवं म्हणून सांगून दोन उत्तर सांगून नबयता नमस्कार. हे जोगील सानिध्य आचार्य मठाचे उच्च दिकान आसूचे ओवळा कट्टारी म्हळ्यार देवस्थानाचे ईशान्य दिकान म्हळ्यार ईश्वराल दिक्कुतो तोग्गू सुत्ताक गणपती देवाल मागशी नार्लो मारचे खातीर जावनूची तागेले गण आस. नमस्कार भटमा. नमस्कार. आनी आमगेले विठ्ठलदास भट माम म्हण सांगून आमगेल गांवचेची आमगेले गांवचे सुब्राय भट माम दिवंगत सुब्राय भट माम आमगेले मलगड पूतांनी फिलिप्स कंपनी भितरी सिनियर एग्जिक्युटीव ऑफिसर जावन आशिल्लींची आतां रिटायर्ड जाल्ल्यांची मंगळूरांत आनी मंजेश्वरां भितरी येतर वतर आसा आमगेले वास्ते दोनी कडेन आसा आनी आमगेले हांगाच मंजेश्वर देवस्थानाचे जिर्णोद्धार कमिटीचे अध्यक्ष जावन आशिल्लीची सो तेच ना आनी ना जाल्यार तशी ताणें आमगेले हें मंजेश्वर देवस्थाना बगे हांगाचे स्थळ पुराणा बगे तशीच आमगेले जोगी गण आनी विंगड गण देवस्थाना सुत्तू मस्त गण पळयता आमी ताजे बगे पुरो मस्त हांणी रिसर्च केलेलें आसता अध्ययन केलेलें आसा हाजे बगे आमी भटमामा लागीं थोडे माहिती घेवया हें कशी कसन आमकां ऑलरेडी आचार्य मम्मान मस्त माहिती दिल्लेलें आसा जाल्यार भटमामा लागीं तांगेले अनुभव तशी तांगेले मालगड्यांक गेले कसले अनुभूती आसा वय म्हण जाल्यार ताजे बगे आमी भटमामाला निमगे भटमाम हाजे बगे आमकां थोडें विवरण दिता जाय आता ह्या जोगी गण म्हणटाची ते गण म्हणून ते मंजेश्वरा चुकून ते जोगीक एक्चुअली ते जोगी नाथ जावं जोगी जोगी म्हणल्यार योगी योग सगळेची इंडिया तुमची वन ऑफ द बिगेस्ट म्हणजे सगळा पशी व्हड योगी पैकी एकलो सगळा पशी व्हडू एक योगी तो महायोगी साक्षात शिवानंद ताका योग शिकयलो तसं लग्न म्हणायचे महापुरुष तो सो तो महापुरुशांक मंजेश्वर आयला म्हणल विशय आमकां रेकॉर्ड मेळ्ळी आनी जाल्यार ताचें सर्कमस्टेन्शियल एविडन्स म्हणटाचे म्हळ्यार ताका ताणें आयिल्लें पुरूह ताणें केलें एक्शन्स आनी हांगा ताजें ಸ್ವಲ್ಪ बिलीफ हें सगळें पळयतना तो हांगा आयलो म्हळ्यार आमकां एक म्हणजे खात्री जाल्लें म्हणून दिसता ते एविडन्स आसा म्हण तें एक एविडन्सान सर्कमस्टेन्शियल एविडन्सार कळटा तशें जाल्यार ताजें कसं रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स कसं ना हिस्ट्रींत कसं बरयलेलें ना मेळ्ळी आमकां मेळ्ळी सो आतां कसं करता म्हळ्यार आमी आमगेल्या मालगड्यान सांगलें नाशिल्लें आयकून येईल पुराय तें सगळें एनालायज करून ताजे फॅक्ट्स हें करयत तातूंत एकली म्हगेली बापमा म्हगेले अन्नाली अम्मा ती आतां आशिल्ली जाल्यार तिका 135 इयर्स जाता आशिल्लें सो तितली ओल्ड स्टोरी तितले 100 वर्स फुडें आमी वता 100-120 वर्स फुडें तेन्ना आलोचन करता म्हण तेन्नाचें एनवायरमेंट कशें आशिल्लें म्हणून जोग अशी पॉप्युलर कशें जालो म्हणून खंयच्याय गांवांत तो जोगी न्हू तूं म्हणून एक हें पॉप्युलर जायनी इतलें आतां कद्रीन तुवें आसा जोगी नॉर्थ सुमार कडेन आसा जोगील समाधी अहमदनगर म्हणल्या कडेन जाग्यार आसा समाधी एक्चुअल समाधी आसता कारण इवन थंय जाल्यार एक तांचे खंयचे येवन तूं जाल्यार ते आयकना आमकां आयकना त्या विशय जाल्यार मंजेश्वरान ताका मस्त इम्पॉर्टन्स आसा मेन हांगाचे देवाल नंतर ताकाच म्हणटाचे इम्पॉर्टन्स कारण ते कसाले जाल्लें म्हळ्यार विशय आमी करता तेन्नाची ते इकॉनॉमी एक 150 वर्सां फुडली इकॉनॉमी कशी अशें पुरो तेन्ना कसल कोर नाशें पुरो मी कसल खातीर जावन अशें पुरो म्हणून थिंक करता आमी बापा मावळूक आसता ती मस्त एज्युकेटेड नाही जाल्यार ती मस्त एक्सपिरियन्स जावन आनी तूं इंट्रस्ट सकट आशिल्लें तिका मस्त गायड जावन आशिल्ली ती शी वॉज ऑल्सो हेल्पिंग इन मेडिकल फील्डांत सगळ्या वखद आनी चेडूं पळोवचें असन पळय करतात सो तसं लायक सोशल फिगर सो तिगेल टायमार हे जोग्याक कसं इम्पॉर्टन्स म्हूण तिगेले आमी आयकलेलें पुरो त्यामुळे तिगेल एक्सपिरियन्स असो कोणा फॉर एग्जाम्पल मंजेश्वर आत्तां आलोचन केल्यार आमी आतां आमगेले कोणालेय घर कडेन हांगा एक्सेप्ट एक की 2 घर सोडल्यार खंयचेय घर कडेन गाय म्हशी ना त्या टायमार केल्यार आतां म्हगेल्या मालगाड्यान एक 2 घर आसा आमगेलें लागीं एक घर आसा थंय जाग आसा बांदिलो गायकांनी एक कडेन
स गायो आणि 3 म्हशी बंद येतं. वय वय अन्नाकडे 4 गायी आणि 2 म्हशी गाय येतात आमगेले घरकडे वय आणि प्लस समजा वासरू परत. वय वय सो ऑलमोस्ट लाईक एक घरकडे एक गोशाल अशी. वय स्पेशियस पडके म्हणून वय आणि तंतू मुगेले अज्जान म्हण तोचे एक वर्सेटाईल मनीस ताणें ताका गोमात्र मंदिर म्हणून नांव दवरलें. तिणें 1930 ताका नांव दवरलें गोमात्र मंदिर म्हणून. सो तितलें इम्पॉर्टन्स गायक आशिल्लें आनी गायचे दुदाक म्हणलें गायचे वस्त्रां म्हणून ताका गायक पळोवन घेवचें, गायक मेडिकल असिस्टन्स दिवचें, त्या गायीचो वासरू घालतना ताका सगळें असिस्टन्स आसा. सो तेन्ना मस्त टेन्शनार आसता आशिल्लीं बायल मनीस पळयतना तूं बिजी त्या विशयान. वय वय आमकां दिसता गाय वासरू घालून पुरो तेन्ना कसो करता म्हणटा फस्ट उडगा सायोचें कसं म्हणल्यार जो एक नाल्ल सांगून घे वय 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 कळना आमकां तेन्ना पक्कने मना वचना कसं म्हण जो घे नाल्ल बंद आनी एक वासरू जावचें कसं कनेक्शन आसा. बट तांकां तें एक बिलीफ आशिल्लें, तें एक फेथ तेन्ना तितलें फर्म आशिल्लें वय की म्हळ्यार गाय तरी गाब आसा तिका ते वासरू घालता त्या टायमार ती सेफ जावं का तिका मेडिकल हें कसं प्रॉब्लेम येवचे ना म्हणल्या खातीर जो घे सांगल्यार तो सेफ म्हणटा जो गो ताका टेक केअर करता त्या गायीचें. वय वय तशींच ते वस्त्रान होट जातना एक वस्त्रां हुशार ना जाल्यार असल विशयान तूं आनी सुरवे पटी तिका धार काडटना तेन्ना पुरे जोग्याल उडगास आसा ताका नाल्ल काडून दवरचें म्हणटाचे. वय आतां आमी खाली सांगताचे पोस्टार जोग्याक नाल्ल दिताचे म्हणून तेन्ना कशें म्हण जो गो नाल्ल काडून दवरचो थंय. आमी तुळशी दवरचे आशिल्ले. हय तुळशी एक त्या कोडक्यान तुजें दवरचें आशिल्लें. आनी मागीर त्या टायमार तें सगळें वासरू घावन जाता सगळें सेफ जाता थंय व्हरून मारचें आशिल्लें. वय सो तें तशें लायक तेन्ना म्हळ्यार तें गायचें आनी तें हाजें न्हू तें एग्रिकल्चरल इम्पॉर्टन्स तेन्नाचें तशें एग्रिकल्चरल तशीची तुका गाद्यान तूं हें करतना फळ येतना ताजे सारके विशय थंय आसा थंय थंय नाल्ल सांगून घेवचें सांगल्यार कसान जाता म्हण आमकां गत आसा. ते एक अनुभूती अनुभूती आमकां तें एक अनुभूती मात न्हय एक नमुने फेथ टोटल फेथ. विश्वास हो ये विश्वास. अनुभूती जाओ अनुभूती जावं. अनुभूती जाओ कधी विश्वास विश्वास जावं. दोन्ही पुरा काय करता करेक्ट एब्सोल्युटली वय तें इंटर डिपेंडंट. वय वय सो तशें आसतना तें गट्टी ताका दवर न्हू त्या फेथाक दवर न्हू हें केल्लें म्हण जाल्यार तातूंत एक हें आसा कसो म्हणटा जोग्याक नाल्ल मार न्हू मागीर ते नाल्ल आमी यूज करूं ना ना वय ते एक पर्टिक्युलर कम्युनिटीक वाचप्याय म्हणटाचे तांकां तें दिवचें आसता नाल्ल. वय कित्याक म्हळ्यार तें आमगेलें हे ब्राह्मण हातूंत ना ते रुल्सांत वय इट इज बियोंड दॅट. वय तशें नाही, आम्ही सान असताना हय आम्ही जोग्या नार्ल मारले कूडले ते वचपांच्या कुडाल्या व्हरून दवरचें, दवरचे वय. कळवा आणि ते वचपार नार्ल मारचे एक सिस्टम आशिल पुढे वय, वय, नवे वय. वचपार एक मुंजी एक वर्डीक पुरा जाने वर्बेटी पुरा येतना वय. वचपार नार्ल मारचे कांटीन नार्ल घेऊन ते कांटी मारत्यार दोन ते वचपान वय. वचपान तरी वापस घेऊन घेवन वचचे. वचचें वय तशें पुरा एक बारीक चंद सिस्टम वय आशिल वय सो हे दोन एग्रिकल्चरल इकॉनॉमी अँड दॅट हॉर्टिकल्चरल हें सगळें इंटरडिपेंडंट पुरो. वय सो हें सगळ्यांची डिपेंडंट ऑन दॅट हें तें जोग्यालें एक पवर आसता म्हळ्यार तें इन्स्टंटेनियस जोग कसा लायक हें म्हळ्यार तो इमिडिएट रिजल्ट दिता. खंडीत वय वय तो वेट करना कसा लायक ना ना आनी तो कशें करता म्हूण आमकां वत ना तें. बट तंतू आमी 10 स्टोरी तरी आयकता तागेले विशय म्हणजे एक घर एक 8 10 स्टोरी सांगच्या पडून तंतू 10 स्टोरी अशें म्हण जाल्यार खंडीत तंतू 6 स्टोरी परफेक्ट म्हणजे करेक्ट आयकून येयलें हें केलें सगळें तशें करून तें कसं काय व्हडलें पवर थंय जनरेट जालां. वय आत्ता येस स्टील आसा आतां हें आसता आतां आनीक चड जाता आसा इथं म्हणून आतां मस्त कम्युनिकेशन्स इंटरनेट हें म्हणटना आनीक मस्त जेवन ताका भक्त आयलाची वय थंय ओटो जावचो दुड्डूय चड जाला मारचो नारलोय चड जाला. वय नाही आमगेल गावांत मात्र नाही आमगेल भारत देशा मात्र नाही वय, foreign मात्र विदेशा आसा. सुकून नाही हय ताका आमगेले एकली दूड आसा अमेरिकांतू वय एक वर्सा कांय नातलें ते एक 50-60 नारलो सांगता थंय साकून हांगा साकून बायक व्हरून वचून मारतात. वय ह्या पटी कितली गो म्हणा शांती 39 खंय पुरो लाख बरं इतकें मार पयसो वय 39 नारलो थंय वय तितले विश्वास तितले विश्वास ते खंय की आसता अमेरिका आसा वय जसं की हांगा थंय मनात हें घेता ती थॉट वेव्स आर कमींग एंड क्रिएटींग सम रिजल्ट तें हाडटा म्हण तशें. सो तें आमी एक आमकां आतां तितलें फेथ बसलां तें ताजेर वय, वय. प्रत्येक इवन दो वी आर ऑल हायली एज्युकेटेड हें सकट अशें पळोवंक गेलें बट देन ह्या विशय येतना पुराय जन इक्वली ताका हें करता. जोग्याल विषय येताना पुराय पुराय जण जण, वय, वय. ते एक बिगडच एक हय हय खंडीत. सो तशें आसा. आतां मी आमगेलेची टी जी शणै मम्मा लागी हे जोगीच विशयां भितर ही 2 उत्तर तांगेल अनुभूती कसं म्हण पळोवया तांणी कोणय न्हय
आमगेले गांवचे वीटअप मार्श म्हूण सांगून आमगेले SAT स्कुलां भितरी मस्त वर्स मास्टर जावन सेव केलेले आसा. मात्र नाही आमगेले अनंतेश्वर देवस्थानाचे व्हड भजक तांणी तांगेले नातील सेव ना आमगेले देवस्थानांतू म्हळ्यार तांगेले चेडूं गेले त्यावेळी मास्टरान हे आमगेले देवस्थाना विशयां भितर मस्त रिसर्च केलेले आसा. बूक तांणी बरयलेले आसा. तांचे ಬಗ್ಗೆ आमी गोपीनाथ शेणै मामाला निमगुया. गोपीनाथ शेणै मामू कॅनरा बँकाचे रिटायर्ड DGM. मात्र नाही त्यांनी एलोशियसाचे फिजिक्स डिपार्टमेंटांतूय काम केला. त्यांनी BSc LLB आणि CAI बी केला त्यांनी. आता आमी तांगे लागी हाजे ಬಗ್ಗೆ 2 उत्तर निमगून थोडे माहिती घेवया. तांगेले अनुभूती कसं म्हणून पळोवया. नमस्कार शेणै मामा. नमस्कार. आता कसं म्हळ्यार आमगेले मंजेश्वर म्हळ्यार आमगेले अनंतेश्वर देवस्थाना भितर प्रति एकल्यांक देवा पांयपण जो बी भजक येताची तांणी तितले भक्तीन जोगाय पांय पडताची. तांगेल कसं ते हरक असल्यारी मनातून कसं असल्यारी ते देवाक म्हळ्यार पांयपण नंतर जोगीक एक नारळ मारून वच्चे आमगेले आंगाचे एक क्रम. तशी तुम्ही सांग दुखून तुम्ही पुरो ते प्रति एकल्यान हांगा फॉलो करचे एक ते आसा. तशें तुमगेल जिवनांतूय जोगीचे कसले अनुभूती आसा वय म्हण जाल्यार शेअर करतावे दय करून आमगे लोटू. मारारिनुतपादाब्जौ मंजुळालय गोविभुः माभू समाश्रितां गोसौ भासते नरहरिः सदा. श्री हरि गुरुभ्यो नमः. मालगड्यांक वंदन करता. ह्या विशयांतू तुवें म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ निमगेलेलें आसा. हे अवकाशा खातीर हांव भारी संतोश म्हाका. जोगी गणा विशय मालगडे एक सांगता आसताची जाल्यार समज हांव न्हू कसले म्हणल विशय आनीक कळ्ळी. जोगी हे देवस्थानाचे प्रभावी कावलगार म्हळ्यार सेक्युरिटी म्हणून म्हणटाचे. तेच जोगी तागेले प्रभाव तागेले पवाड विंगड संदर्भारी दाखयतस हे आमी अनुभसीत आसची पळयत आसची. मंजेश्वर एक अति व्हड क्षेत्र. हे क्षेत्रांतले प्रत्येक शक्ती कुडा विशेष जावन आसा. जोगीक हांगा विशेष स्थान मान गौरव आसा. हो जोगी एक ऋषिगी एक यात्रेक जावन आयिल्ले एक संन्यासीगी जावं विंगड खंयचे एक प्रभाव शक्तीगी म्हळ्यार विशय स्पश्ट ना म्हूण म्हगेल्या अण्णान बरयिल्लें आसा. आतां आमी आमगेले अनुभवार आमगेले कुटुंबाच्या अनुभवार हांव सांगचें म्हण जाल्यार हांव एक 2-3 उदाहरणां दिता आसा. म्हगेले अम्माले वज्रा कुडकान जोडून ती भारी जागृते बायल मनीशी भारी जागृत घेतलेलो सलबान. सकाळीं उठयतना एक कुडकान जोड दिसना म्हळ्यार पाप ती घाबरेली म्हळ्यार बरी एक विशेश तें केन्नाय घालनाशिल्ली तसली ती कडेन कितली सोदल्यारय मेळना. कडेर तिणें देवाल्या मागलें जोग्याक नारळ सांगून घेतलो. तो जो नारळ सांगून घेतली तशींची ಸ್ವಲ್ಪ वेळांनीची म्हगेले बायलेन सुमतीन कोयर काडटना वॉशिंग मशीनाला एक जग दिसलें तिका म्हूण पळयतना कुडकान जोड जाल्यार ताजी मागशी कोण दिना आशिल्ली ताका म्हूण कामा चेडवान येवन कोयर काडटना बागल्या लागीं ती कोंडी मेळ्ळी. पूण तितले एक म्हळ्यार तशी त्या नमुन्यार आमकां अनुभव मस्त जालेलो आसा. म्हगेलो भाव सुरेंद्र अमेरिका देखून येवन अशी ती बोंचा म्हूण भायर सरलो. कारण बोंचा अशें वॉका म्हूण भायर सरतना आमगेले नात्र एकलो आयलो. मागीर दोग जाण सन्न चेडूं म्हागशी आयली. उलयता मुखार चमकलो. ಸ್ವಲ್ಪ वेळांनी म्हागशी पळयतना ही चेडूं दिसना ती खंय गेली म्हूण गुतना म्हणून गेल्यार मात न्हय तें वाटेरी खंय फोंड हें तें पुराय आशिल्ली सना चेडूं कसं जाल्ली गे म्हूण ताका पाप गायसो केना ಒಟ್ಟು भिल्लू तो. आतां घरकड वचून हांव कसं सांगचें चेडूं खंय चमकलींची कसं जालें तांकां म्हणून सांगचें म्हणून ताका भारी गायसोक जालो. गायसोक जाले कुडले ताणें आमी केन्ना हें करचें वरची देवा पांय पडलो जोग्याक नाल्ल सांगून हांव घरकड भितर म्हाका
ते चेडवाक ते घरकड म्हाका दाखोवपा तुवें म्हणून ताणें अर्की केली. अर्की कोण तशीच पाप गायसोकेर घरां येतना हे चेडूं दोग जाण ते खेळत बसल्याचे. म्हळ्यार कितले म्हळ्यार ताची शक्ती कसली म्हणून आमकां अशी अनुभव जालेलो आसा. तशी आमगेले संबंदिका पैकीची म्हगेली मेवणेल एक नणंद, ताणें बामण बायल वार्डिके जाय जाल्यार भांगर कॅश पुराय घेवन रिक्षारी मंजेश्वरा देवन देवस्थाना आयली. देवस्थाना येवन तें काण पळयतना हें भांगर हें चील ना. तांणी रिक्षारी बसतना तें परत चंदुकोन ओट्टुकोन रिक्षार दवरून येतना देवस्थाना गायचो केरी थंय विसरून आयली. कडेन पळयतना तेन्ना म्हळ्यार कितले गोड विशय पळया तो. कडेन तांणी गायसो केरी ओट्टू पळयतना हांगा कोणी भट मामानगे कोणगे म्हणलें की तुमी देवा हे काणीक सांगून कसलें म्हणून सांगून घेया, जोग्या नारळ सांगून घेया म्हणून. तांणी कुडले जोडी नारळ जोग्या मारयता देवाक शाव करता म्हूण सांगून पांच चोण वयर येवका जाल्यार तो रिक्षाचो आंक सोदून आयला खंय. कसली एक विशेश वाड म्हूण पळया तुमी. आमगेली ती वैयक्तीक विशयान तूं सांगचें जाल्यार आमी दुबय एअरपोर्टांत राव म्हगेले बायलांनी एअरपोर्टार देवन ते गेटाल्या वतना पासपोर्ट डॉक्युमेंट्सय दिसना. कसो बरें गैसो के विशय हांव कुत्ता फोन केलो कसो पळयत आमी दिसना हांगा कांय येतना काणू काना हांव येता कसो म्हूण पळयता म्हणून जाल्यार आमकां मनाय गैसो कितले जागृत रावन शंबर फावटी आपूण खंय आसा म्हूण पळोवन दवरलें तशें तें दिसना म्हणटना कितें आमकां आमी केन्नाय मातशें देव वचना देवाल्या पांय पडून दोग्याक सांगून घेतलें कसं की एक नमुने सूचनशी आयली त्या पर्टिक्युलर बॅगांत थंय सोदी म्हूण ते पर्टिक्युलर बॅग पूण कितले बटी सोदला जाल्यार तें सोदू भितर म्हाका थंय मेळलेलें. हें असेल एक घटन जालें तेची तशी दोग्याचेर देवाचेर कोण नमुने विश्वास आमचो चड आयलो म्हणून सांगूंक म्हाका भारी एक खूश जाता असो. म्हगेले चेडवाले मस्त विशय आसा. एक फावटी म्हगेले चेडल्यान इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स कुरियरार म्हाका पेटयले. कुरियर येना कितले दीस जाल्यार कुरियर येवन पावना. डिलिव्हरी म्हण येता टू बी डिलिवर्ड म्हूण येता असो. कांय ना दोग्या एक नाल्ल सांगलो हेर दुसरो कुरियर घर कडेन येवन बसले. तशी जोग्यान जोग्या सुरवेक देवा पांय पूण मागीर जोग्याक कसलें तसलें सांगया ताजे प्रभाव बीन घेवन तशें आमगेल्या जिवनांतूय मस्त अनुभव आसा. पळया जोगो देवाले एक सेक्युरिटी गार्ड कावलदार म्हणून आमी म्हणटात जाल्यार आमगेलो अनुभव प्रकार तो देवालोय कावलगार हे देवाचेर विश्वास दवरून नंबीक दवरून आयिल्ले भजकाली तो जागृती घेता म्हणून हे आमगेले अनुभवांतूं आयिल्लो तसलो एक विशय हो. त्या जाल्यार शणैवांक तुमी सांगिल्लें 100% सम आमगेले पूर्ण जनाले लायफांत म्हणजे आमगेले डेली लायफांतूं असल कितले की अनुभव जाता हे आयकत वतना रोमांचन म्हणटा पळय गूसबम्स येताचे आमकां आंगांतूं तितले एक नमुन्याचे खुशी जाता. असले कितले हजार जनांक असले अनुभव जावन आसतलो अनुभूती जावन आसतली. आतां आमी देवाल्यागे जोग्याल्याग्यांनी मागतना एक फावटी आमी कसं मागताचे आमगेले योग्य ते मिकोलेले एक फावटी आमी मागताचे. आमी एक मना दवरका कसो म्हळ्यार मागीर कसलें जायनी म्हूण जाल्ल्यार ते आमगेले सांगा खातीर जाला म्हूण आमी लेखा जाता. म्हळ्यार आमगेले योग्य ते मिकोलेले मागल्यार ते जायना जाल्यार मुखार बरेपण म्हणलेले एक अभिप्राय म्हाका दिसता असो. सो कसले सांगील आमी मागीर जायनी म्हणले कुडले शक्ती वयर आमी कसले लेखून ते आमगेले बरेपणा खातीर जाता असो म्हणलेलो म्हगेले एक वैयक्तीक अभिप्राय. आतां फुडें आमी पळयतना हे जोग्या नाल्लांनी वाचपा अर्थ आशिल्ले. आतां आमगेले विशय हांव सांगचें म्हण जाल्यार आमगेले कुटुंबाचे मालगड दोन जनरेशन्स म्हगे बापा मा म्हगेलो आनम्मा हांव म्हगेले चेडूं म्हगेले नात्र हांगा पुराय आमकां जोग्या वयर कितले एक विश्वास म्हळ्यार सामनो चेडूं जाल्यार कसलेय एक तांकां एक कसली संदिग्ध परिस्थिती आयली तेन्ना जोग्याक तांणी सांगून घेवचें आसा.
अशें हांवें कशें उदाहरण एक सांगचें म्हगेल भावाली धुव नाच आनी हें चेल्ड आसतना तेगे स्कुलाक बूक दिसनी बूक दिसनी म्हणटना ती आरामेर आसा कडेन तिका ती म्हणलें वय गो ते बूक दिसना मग बाय परीक्षा कसं तूं नुतो बसला इथे म्हणटना ती काय ना कसलें येचन काडटना तूं हांव दोगांयला सांगला तूं म्हाका सोदून दिता तूं कसलें येचन काडता म्हूण हांवें तीन म्हणलें म्हाका उडगासा येता म्हळ्यार त्यान म्हणे विश्वास मागल्यार खंडीत जाता म्हळ्यार एक विश्वास आमकां जनरेशन्स दोन आयिल्लें आसा मुख्य कारण कशें म्हळ्यार आमी श्रद्धेर आमगे योग्य समजावन आमी मागली म्हण जाल्यार तक फलितांश खंडीत मेळटा तें मेळ्ळें म्हणलें कुडलें एक मना दवरया सांगून घेतली लांगवण ती अगत्ती जावन पावोका आमी चडथाव तेके पटी कसत म्हळ्यार काम जातरी मागीर विसरना नासतिलें पास तुमकां उडगास करूंक दोग अवकाश दिवं नाकाशी नाजाल्यार खंयची एक संदर्भार दोग उडगास दिवन तो घेवचे प्रकार घेता आनी ते योग्य समयार योग्य रिती तुमी सांगून घेता आनी खंयची श्रद्धेर सांगून घेतला तेच श्रद्धेर आपूण मागून अमकें तसं कारणां सांगून घेतिलां हांव तुका पावयता ते स्विकार कर अनुग्रह कर म्हूण मागून ते पावोवचें अती अगत्य अती सूक्त म्हूण लेखता अशी सांगचें म्हूण जाल्यार अशें प्रत्येक अनुभव आमकां चड तागेलें शक्ती आमकां दाखयता चड आमकां जोग्या दिकान ते देवाल दिकान जोग्या दिकान आमकां व्हरतस मात हाजे विशय चड आमकां भक्ती श्रद्धेक कारण जाता असं म्हूण ह्या संदर्भार हांव सांगूं इच्छी पावता हे क्षेत्राचें सान्निध्य वाडो सर्वे जना सुखिनो भवन्तु म्हूण हांव ह्या संदर्भार मागतां ह्या अवकाशाक धन्यवाद दिता हे पुराय आयकतना आमकां अशी दिसता कसं म्हळ्यार आमगेले सक्कड जनांगेले जिवनांतू अविभाज्य संबंध आसा ते जोग्या लोट्टो म्हूण असल मस्त नमने अनुभूती आमगेले सक्कड जनांगेले जिवनांतू जाल्लेले आसा तुमकां कोणाकय असले अनुभव जो अनुभूती जाल्लेले आसा ती शेअर कोरका म्हूण तुमी इच्छी पावता वय म्हूण जाल्यार दय कोरून कमेंट बॉक्सान भितर शेअर कराची हो व्हिडिओ तुमगेले द्रा प्रस्तुत कोरका जाल्यार आमकां मस्त जनांना सहकार दिलेलो आसा तांकां पुरो जनांक आमी आभार जावन आसाची सक्कडांकय धन्यवाद.